दीस ब्रेस्तार ऑगस्टाची 21 तारीख 2025. पहिले वाचप न्यायकर्त पुस्तकांतले अध्याय 11 वळ 29 तावन 39 ए पर्यंत. तेदवा सर्वेस्पराचो आत्मो जेफ्ताचेर देवलो आनी तो गिलेयाद आनी मानसे उतरून गिलेयादाच्या मिस्बांत येवन पावलो. आनी गिलेयादाच्या मिस्बांतावन तो आम्मोनिताशी गेलो. जेफ्तान सर्वेस्पराक एक आंगवण केली म्हणून, तूं आम्मोनितांक म्हजे अधीन करशी जाल्यार हांव आम्मोनितांचेर जैत व्हरून पाटी येताना जो कोण म्हाका मेळोंक म्हज्या घरांतलो पयलो भायर सरता तो सर्वेस्पराचो जातलो आनी हांव ताची होमबली भेटयतलो. जेफ्ता आम्मोनिता विरोध झुजोंक गेलो आनी सर्वेस्परान तांकां ताच्या हातीन केले. जेफ्तान आरोयेरा आनी मिन्निता मदल्या सगळ्या प्रदेशांत आबेल केरामीम पर्यंत तांकां पुर्ते सलवायले आनी 20 शहरां स्वाधीन केलीं. अशें आम्मोनीत इस्रायलितांच्या दोळ्या मुखार खालते जाले. जेफ्ता मिस्पांतल्या आपल्या घराक परतलो तेन्ना ताची धूव घुमट बडोवन नासत ताका मेळोंक आयली. ती ताची एकलीच धूव. तिचे भायर ताका हेर धूव नातली, उदी नातले. तिका देखतस जेफ्तान आपली मुस्तायकी पिंजली आनी म्हळें, हाय म्हजे धुवे, तुवें म्हाका धरणीक शेवटिलोय आनी म्हाका व्हड संकटांत समटायलोय. हांवें म्हज्या तोंडान सर्वेस्पराक एक आंगवण केल्या आनी ती म्हज्यान फाटीं काडूंक जायना. तिणें ताका जाप दिली, म्हज्या बापा, तुवें सर्वेस्पराक कसलीय आंगवण केल्या जाल्यार जें तुवें बसयलां तें म्हाका कर, कित्याक सर्वेस्परान तुज्या पासत तुज्या दुस्मानांचें आम्मोनितांचें फारीकपण घेतलां. आनी फुडें उलोवन तिणें आपल्या बापायक म्हळें, पूण एक विनंती, हांवें दोंगराचेर वचोन म्हज्या इश्टिणी सोवें म्हज्या आंकवारपणाचें रुदान करूंक म्हाका 2 म्हयन्याचो वेळ दी. ताणें जाप दिली, वच. आनी ताणें तिका 2 म्हयने पयस वचोंक दिलें. ती दोंगराचेर गेली आनी तिणें आपल्या इश्टिणी सोवें आपल्या आंकवारपणाचें रुदान केलें. 2 म्हयने काबार जातस ती आपल्या बापायशी पाटी आयली आनी ताणें तिका आपणे केल्ले आंगवणे प्रमाणें केलें. देवाचें उतर हें देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 40, 5, 7, 8, 8, 9 आनी 10. श्लोक. आबले तुजी खुशी करूंक हांव येतां सर्वेस्परा. जो कोण मनीस सर्वेस्पराचो पयलो निवास ठेवता आनी बोंब्या कुशीन परतना वा कुर्ड्या देवांक बुलतल्या संगी मेळना तो खरोच सुभागी. श्लोक. आबले तुजी खुशी करूंक हांव येतां सर्वेस्परा. यज्ञ आनी भेटवण्यो तुका नाका जाली, पूण तुज्या उतरांक म्हजे कान उक्ते केले. होम आनी दोश परिहार बलयो तुवें मागूंक नाय. तेन्ना आबले हांव येतां म्हळें हांवें. श्लोक. आबले तुजी खुशी करूंक हांव येतां सर्वेस्परा. शास्त्रांच्या ग्रंथ कवळ्यांत म्हजे विशीं सांगिल्लें आसा. देवा म्हज्या, तुजी खुशी करूंक म्हाका संतोश. तुजें धर्मशास्त्र म्हज्या अंतस्करणांत रोंबून आसा. श्लोक. आबले तुजी खुशी करूंक हांव येतां सर्वेस्परा. तुजे सडवणेची बरी खबर व्हडले सभेंत हांवें परगट केल्या. म्हजें तोंड हांव धांपून दवरचो ना. हें तूं बरो जाणाय सर्वेस्परा. श्लोक. आबले तुजी खुशी करूंक हांव येतां सर्वेस्परा. उद्गार. आलेलुया, आलेलुया. आज तुमची काळजां धारून करिनाकात. बगार सर्वेस्पराचो ताळो आयकयात. आलेलुया, आलेलुया. शुभ वार्ता. सामातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 22 वळ 1 तावन 14 पर्यंत. जेजू परत्यान लोकां लागीं ओपारांनी उलयलो. सर्गींचे राज अशें म्हणयेत.
एक रायान आपल्या पुताच्या लग्नाक एक वरा जेवण दिलें. जांकां वोवळीक सांगली तांकां आपोवन हाडूंक म्हूण आपल्या साकरांक ताणें धाडलें. पूण ते येवंक आयकले नात. जेवणाक आपयल्ल्या सरशीं परत्यान दुसऱ्या साकरांक धाडन ताणें सांगलें, म्हजें जेवण तयार जालां. म्हजे पाडे आनी पुश्टी जानवरां मारल्यांत. सकडी आयतें जालां. लग्नाच्या उत्सवाक येया. पूण कांय गण्य करिनासता ते आपआपल्या कामाक चलतच रावले. एकलो आपल्या शेताक गेलो, दुसरो आपले आंगडीक गेलो. हेरांनी साकरांक धरले आनी तांचे विकल्याप कर्ण तांकां जिवेशी मारले. ही खबर आयकून राय रागान पेटलो आनी आपली सैन्य धाडन त्या खुनीगरांचो ताणें संहार केलो आनी तांचें शहर भस्मून सोडलें. उपरांत ताणें आपल्या साकरांक आपोवन म्हळें, वरा जेवण तयार आसा खरें, पूण आपयल्ल्या वोवळ्यांक तें फावना जालें. देखून वसा तुमी राज रस्त्यांनी आनी जितले तुमकां मेळटात तितल्यांकी लग्न उत्सवाक आपोवन हाडा. अशें ताचे साकर वाटावाटांनी गेले आनी मेळ्ळेल्या सोमेस्तांक बऱ्यांकी खोट्यांकी तांणी जमो केले आनी लग्नाचो माटो सैऱ्यांनी भरलो. सैऱ्यांक पळोवंक राय मटवाक आयलो आनी थंय लग्नाची न्हेसोण न्हेसनातल्या एकल्याक ताणें देखलो. रायान ताचे लागीं विचारलें, इश्टा, लग्नाची न्हेसोण न्हेसनासता कसो तूं हांगा भितर सरलोय? पूण ताणें जाप काडली ना. तवळ रायान साकराक सांगलें, ताचे हात पांय बांदून ताका भायल्या काळोखांत उडया. थंय जातालें रडणें आनी दांत किर्लोणी. कित्याक आपयल्ले सबार आसात, पूण विंचून काडिल्ले थोडेच. देवाचें उतर हें, वाखणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. मार्केटीक वेताना न्हेसचें नेसाण मिसाक वेताना नेसाना. इस्कोलाक वेताना घालचें नेसाण संभ्रमाच्या कार्याक घालिना. आमी सबार विंचोण्यो करता. जागो आनी परिस्थिती तकीद आमी चलता. पवित्र सभेंत आमा समेस्तांक पवित्र स्नाना वरवीं एक आपोवणें लाभलां. हें आपोवणें क्रिस्ताक वळखून घेवन हेरां संगी ही बरी खबर वांटून घेवंक. आयचे सुवातेंत जेजू लग्न उत्सवाचे ओंपारेद्वारी आमा समेस्तांक सांगता, आपयल्ले सबार आसात, पूण विंचून काडिल्ले थोडेच. सर्वांक आसचें आपोवणें विविंगड. वैजान इजनेराचो वावर करूंक जाता की शिक्षकीन मॅकॅनीक काम करूंक जायना. तशें आमकां लाबिल्ले मिसांव सोडून वेगळो वावर करूंक जायना. दिल्ल्या आपोवण्या बराबर जिवीत रुपीत केल्यार ताका अर्थ मेळटा.